ऐकुप्यानो, देशाचे प्रधानमंत्री भौमानेस्त श्री नरेंद्र मोदी हांणी कोविड-19 संबंधी देशाक उल्लेखून केल्ल्या संबोधनाचो कोंकणी अणकार आतां आयकूंक दिता. नमस्कार. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोना ह्या संवसाराक पिडपी महामारी संबंदान तुमचे कडेन उलोवपाक तुमचे मदीं आयलां. 22 मार्चाक जनता कर्फ्यू करपाचो जो आमी संकल्प केल्लो, ताका एक राष्ट्र ह्या नात्यान दर एका भारतीयान संवेदनशीलतेक जागोवन पुराय जापसालदारके सयत तो सिद्धीक व्हरपाक आपणालें मोलादीक योगदान दिलें. ल्हान भुरगीं आसूं, नेणटी जाणटी, ल्हान व्हड, गरीब, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग सगळ्यांनी मेळून ह्या परिक्षेच्या प्रसंगार जी साथ दिली, ताका लागून जनता कर्फ्यू आमी भारतवासियांनी सुफळ केलो. एका दिसाच्या जनता कर्फ्यू वरवीं आमी दाखोवन दिलें, जेदे वेळार देशाचेर अरिश्ट येता, जेदे वेळार मानवतेचेर संकट येता, तेदे वेळार आमी सगळे भारतीय एकठांय येवन त्या अरिश्टाचेर मात करतात. तुमी समेस्त जनता कर्फ्यू सुफळ केल्ले खातीर कौतुकाक पात्र आसात. इश्टानो, तुमी कोरोना वैश्वीक महामारी संबंदान बातम्याच्या माध्यमांतल्यान आयकतात आनी पळयतात लेगीत. तुमी हेंय पळयतात संवसारांतल्या समर्थांतल्या समर्थ देशांक ह्या महामारीन कशें हतबल केल्यात ते. हाचो अर्थ असो न्हय की ह्या महामारीचेर मात करपाक ते यत्न करिनात. तांचे कडेन संसाधनां उणीं आसात. पूण कोरोना व्हायरस इतल्या नेटान आनी गतीन पातळटा, कितलीय तयारी केली, कितलेय प्रयत्न केले, तरी आटपात हाडप कठीण जाता. आयज ह्या देशा मुखार ही आव्हानां वाडत आसात. ह्या सगळ्या देशांनी 2 म्हयन्यान केल्ल्या अभ्यासा उपरांत अशा निश्कर्शाचेर आयल्यात. तशेंच ह्या मळावयल्या एक्सपर्ट्सांचें म्हणणें आसा, जर तर ह्या कोरोना व्हायरसाक आमी तोंड दितले, ताचेर मात करतले, तर एकूच उपाय आसा, तो म्हळ्यार सोशल डिस्टन्सिंग. म्हळ्यार एकामेकां पसून पयस रावप, आपणाल्या घरान बंद रावप. कोरोना पसून वाटावतले जाल्यार हाचे बगर दुसरो मार्ग ना, दुसरो उपाय ना. कोरोनाक पातळावपा पासून आमकां थांबोवपाक जाय. हाच्या संक्रमणाची जी सायकल आसा ती तोडपाक जाय. कांय जाणांचो गैरसमज आसा, सोशल डिस्टन्सिंग फक्त दुयेंत आशिल्ल्या खातीरूच लागू जाता. हें सारकें न्हय. सोशल डिस्टन्सिंग दर एका नागरिका खातीर आसा, दर एका कुटुंबा खातीर आसा, कुटुंबांतल्या दर एक मनशा खातीर आसा. कांय लोकांची बेपरवाय, कांय लोकांचो चुकीचो समज तुमकां, तुमच्या भुरग्यांक, तुमगेल्या आवय बापायक, तुमच्या कुटुंबाक, तुमच्या इश्ट मित्रांक, पुराय देशाक व्हड आरिश्टांत धुकलतलो. अशी बेपरवाय चालूच उरली जाल्यार येणाऱ्या दिसांनी आमकां ताची कितली किंमत मेजची पडटली हाचो सुमार नासतलो. अदमास लावप लेगीत शक्य ना. इश्टानो, फाटले 2 दीस जायत्या वाठारांनी लॉकडावन केल्लें आसा. राज्य सरकाराच्या ह्या प्रयत्नाक दर एकट्यान गंभीरतायेन घेवपाक जाय. हेल्थ सॅक्टरांतले एक्सपर्ट तशेंच हेर देशांतल्या अणभवावेल्यान देश आयज एक महत्वपूर्ण निर्णय घेता. आयज राती 12 वरां सावन पुराय देशान, बारीकसाणेन आयकात, पुराय देशान आयज राती 12 वरां सावन संपूर्ण लॉकडावन आसतलो. हिंदुस्थानाक वाटयतलो, हिंदुस्थानांतल्या दर एका नागरिकाक वाटयतलो जाल्यार आयज राती 12 सावन घरांतल्यान भायर सरपाक बंदी आसतली. देशाचे दर एक राज्य, दर एका केंद्र शासीत प्रदेश, दर एक जिल्लो, दर एक गांव, दर एक वाडो, दर एक गल्ली मोहल्ले लॉकडावन करतले. हो एक तरेचो कर्फ्यूच आसतलो. कोरोना महामारी आडयतलो तर ह्या झुजांतले हें निर्णायक पावल घेवप म्हत्वाचें आसा. लॉकडावन केल्ल्यान देशाक निश्चितपणान अर्थीक किंमत मेजची पडटली. पूण ह्या घटकेक एक भारतीयांचो जीव वाचोवप भारत सरकाराची, देशांतल्या प्रत्येक राज्य सरकाराची तशेंच थळाव्या स्थानीक संस्थांची सगळ्यांत पयली आनी मुळावें कर्तव्य आसा.
हाका लागून हांव तुमचे कडेन मागतां, तुमी ह्या वेळार देशांत खंयूय आसूं थंयच रावात. आयची स्थिती पळोवन देशान हो लॉकडावन 21 दिसाचो आसतलो. येवपी 21 दीस आमचे खातीर खूब म्हत्वाचे आसतले. हेल्थ एक्सपर्टांच्या म्हणण्या प्रमाण कोरोना व्हायरसाची साखळ तोडटले जाल्यार उण्यांत उणें 21 दिसाचो काळ जायच. जर आमी हे 21 दीस सांबाळले नात तर तुमचो परिवार 21 वर्सां फाटीं पडटलो. जर आमी हे 21 दीस आमकां सांबाळले नात तर कांय कुटुंबांक कायमचें ह्या संवसारांतल्यान वचचें पडटलें. देखून घरा भायर सरप कितें हें 21 दिसां खातीर विसरून वचात. देखून सांगता, घरान रावात आनी एक काम करात, तुमच्याच घरा रावात. इश्टानो, आयच्या ह्या निर्णयाक लागून तुमच्या घराच्या दाराचेर लक्ष्मण रेशा मारची पडटली. तुमकां याद दवरपाक जाय, घरांतल्यान भायर पडपी तुमचें एक पावल घरांत कोरोना सारकी महामारी हाडपाक शकता. तुमकां मतींत दवरपाक जाय, जायते खेपो कोरोना बादीत व्यक्ती आरंभाक सामको बरो घटमूट दिसता. ताका दुयेंत जाला हें कळच ना. देखून सांगता, तुमगेल्या घरान रावात. नाय म्हळ्यार जे लोक घरान आसात ते सोशल मिडियांतल्यान नव्या पद्दतींतल्यान इनोवेटीव तरेन घरान कित्याक रावपाक जाय तें सांगतात. एक बॅनर म्हाका खूब आवडलो. तो आयज हांव तुमकां दाखयतां. कोरोना म्हळ्यार कोई रोड पर ना निकले. इश्टानो, एक्सपर्टांचें अशें म्हणणें आसा, कोणाय व्यक्ती कडेन कोरोना व्हायरस पावता, ताका तो बादीत जाता, ताची लक्षणां दिसपाक खूब दीस लागतात. मदल्या काळात तो जांच्या म्हूण संपर्कांत येता त्यो व्यक्ती कोरोना बादीत जातात. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाचो रिपोर्ट सांगता त्या प्रमाण महामारी संक्रमीत एक व्यक्ती फकत 1 सप्तक वा 10 दिसां भितर शेकड्यांनी लोकां मेरेन हो व्हायरस पातळावंक शकता. म्हळ्यार उज्याच्या गतीन तो पातळटा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाचो आनीक एक आंकडो मतींत घेवपा सारको आसा. इश्टानो, संवसारांत कोरोना व्हायरस बादीत व्यक्ती कडल्यान हो व्हायरस 1 लाखा मेरेन पावपा खातीर 67 दीस लागतले. ताचे उपरांत 11 दिसां भितर नव्यान 1 लाख लोक कोरोना व्हायरस बादीत जातले. विचार करात, पयले खेप 1 लाख लोक बादीत जावपाक 67 दीस लागले आनी उपरांत 2 लाख लोकां मेरेन पावपाक फकत 11 दीस लागले. हाचेय परस भिरांकूळ गजाल म्हळ्यार हें दुयेंस 3 लाख लोकां मेरेन पावपाक फकत 4 दीस लागले. हाचे वयल्यान कोरोना व्हायरस कितल्या गतीन आनी नेटान पातळपाक शकता आनी जेदे वेळार तो पसरता तेन्ना ताका आडोवपाक अशक्य जाता. इश्टानो, हाकाच लागून चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इराण सारकिल्या देशांत कोरोना व्हायरस पसरपाक सुरू जालो तेन्ना स्थिती हाता भायर गेल्ली. इतलेंच न्हय तर इटली, अमेरिका सारकिल्या देशाक ह्या महामारी मुखार हात तेकोवचे पडले. ह्या देशाची भलायकी सेवा कितलीशीच फुडारिल्ली आसा. पुराय संवसारांत तांची भलायकी सेवा वयल्या दर्जाची मानली वता. इतले असूनय हे देश कोरोनाचो प्रभाव आडोवपाक शकले नात. आतां प्रश्न आसा, हें आडायतले तरी कशें? हाचेर उपाय कितें? इश्टानो, धिटाय, धैर्य आनी अनुशासनाची ही वेळ आसा. जो मेरेन देशान लॉकडावनची स्थिती आसतली तो मेरेन आमकां आमचो संकल्प तडीक लावचो पडटलो. म्हजें तुमचे कडेन मागणें आसा, तुमी अशा लोकां खातीर बरें मागात जे स्वताचो जीव धोक्यान घालून ही महामारी आनी ताचेर इलाज करपाचें काम करतात. ते डॉक्टर्स, त्यो नर्सी, पॅरामेडिकल स्टाफ, पॅथॉलॉजिस्ट हांचे खातीर बरें मागात. एक जीव वाटोवपा खातीर ते दीस रात हॉस्पिटलांनी काम करतात. हॉस्पिटल प्रशासनांतले लोक, ॲम्ब्युलन्स चलोवपी ड्रायव्हर, वॉर्ड बॉय, साफ सफाई करपी हॉस्पिटलाचे कर्मचारी
ह्या कठीण परिस्थितीत दुसऱ्याची मजत करतात. तुम्ही तांचे खातीर बरें मागात, प्रार्थना करात. जे तुमची सोसायटीन तुमच्या वाड्याचेर, तुमच्या रस्त्याचेर तशेंच भौशीक वाठारांत सॅनिटायझेशन करपाच्या कामांत गुंतल्यात, जाका लागून ह्या व्हायरसाचो नामोनिशान ना करपाक शकतले. तुमकां सत्य खबरो दिवपा खातीर 24 वरां फिल्डाचेर काम करपी मिडियांतल्या लोकां बाबतींत चिंतात, जे संक्रमणाची भिरांत बाळगून रस्त्याचेर आनी हॉस्पिटलांनी सतर्क आसात. तुमी तुमच्या वाठारांतल्या पुलिसांचो विचार करात, जे आपणाले घरदार विसरून तुमचो जीव वाटोवपा खातीर दीस रात ड्युटीचेर आसात. इतलेंच न्ही, तांकां दुसऱ्या कडल्यान तापोवणी खावची पडटा. इश्टानो, कोरोना वैश्वीक महामारीच्या उप्राशिल्ल्या स्थितीक लागून केंद्र आनी देशाभरांतलीं राज्य सरकारां गतीन आनी नेटान काम करीत आसात. दिसवड्याचेर काम करपी लोकांक असुविधा जावची न्हय ह्या खातीर निरंतर यत्न चालू आसात. सगळ्या आवश्यक वस्तूंची सप्लाय चालू आसा. हाचे खातीर सगळे उपाय केल्यात आनी मुखारूय करतले. खरें सांगपाचें जाल्यार हें आरिश्ट घेवन आयिल्लो हो काळ गरिबां खातीर खूब त्रासाचो आनी दगदगीचो आसा. पूण केंद्र सरकार, राज्य सरकारा बरोबर सामाजीक संस्था, आपवावुरपी संस्था, सिव्हील सोसायटींतले लोक गरिबांचेर आयिल्ल्या कठीण परिस्थितींत तांकां मदत करपाक निरंतर कामाक लागल्यात. इश्टानो, जीण जगपा खातीर जाची गरज आसा ताचे परस जिवीत वाटोवपा खातीर जांची गरज आसा त्या सगळ्यांक सर्वोच्च प्राथमिकता दिवची पडटली. ह्या महामारीक तोंड दिवपा खातीर देशांतल्यो भलायकीच्यो सुविधा उबारपाचेर केंद्र सरकार काम करता. विश्व स्वास्थ्य संघटना तशेंच देशांतल्या व्हड भलायकी आनी अनुसंधान संस्थान तशेंच भलायकी तज्ञांच्या सल्ल्यान आनी सुचोवण्या वेल्यान सरकार निर्णय घेत आसा. कोरोनाच्या दुयेंतींचेर इलाज करपा खातीर तशेंच देशांतले हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर घटमूट करपा खातीर केंद्र सरकारान आयज 15,000 कोटी रुपयांची तजवीज केल्ली आसा. जाचे वरवीं कोरोना खातीरची टेस्टिंग फॅसिलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट्स, आयसोलेशन बेड्स, ICU बेड्स, व्हेंटिलेटर्स तशेंच गरजेची साधन सामुग्रीची संख्या वाडयतले. तेच बरोबर मेडिकल आनी पॅरामेडिकल मॅनपावराचें ट्रेनिंग दिवपाचें काम सुरू जातलें. हांवें राज्य सरकारांक निर्देश दिल्यात की ह्या वेळार तांची पयली प्राथमिकता फकत आनी फकत भलायकी सेवा आसपाक जाय, हेल्थ केअर हेंच प्राथमीक आसपाक जाय. हांव समाधानी आसा. देशांतलो प्रायवेट सेक्टर आमच्या वांगडा खांद्याक खांदो लावन संकट आनी संक्रमणाच्या ह्या काळान देशवासियां वांगडा उबो आसा. प्रायवेट लॅब्स, प्रायवेट हॉस्पिटल सगळीं ह्या आव्हानपूर्ण काळान सरकाराच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे आसात. पूण इश्टानो, एक मतीन घेवंक जाय, असल्या ह्या संकटाच्या वेळार कळत नकळत जायत्यो अफवा पसरिल्ल्यो वतात. म्हजो तुमकां आग्रह आसा, ह्या अफवांचेर आनी अंधविश्वासाचेर विश्वास दवरूं नाकात. तुमचे कडेन मागता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आनी मेडिकल फ्रेटर्निटी वरवीं दिल्ले निर्देश आनी सुचोवण्यो हांचें पालन करप चड गरजेचें आसा. म्हजी तुमचे कडेन प्रार्थना आसा, ह्या दुयेंसाची लक्षणां दिसलीं जाल्यार दोतोरांच्या सल्ल्या बगर कसलीच वखदां घेवं नाकात. ह्या तरेची बेपरवाय तुमची जीण संकटान घालूंक शकता. इश्टानो, म्हाका विश्वास आसा, प्रत्येक भारतीय संकटाच्या ह्या वेळार सरकार तशेंच थळाव्या प्रशासनान दिल्ल्या निर्देशांचें पालन करतले. 21 दिसाचो हो लॉकडावन व्हड काळ आसा, पूण तुमची आनी तुमच्या कुटुंबाची राखण करतलो जाल्यार हो लॉकडावन महत्वपूर्ण आसा. म्हाका विश्वास आसा, दर एक हिंदुस्तानी ह्या संकटाक तितल्याच ताकदीन तोंड दितले आनी जैतिवंत जातले. तुमी तुमची कुयदाद घेयात, त्याच वांगडा तुमच्या घरच्यांची कुयदाद घेयात. जय हिंद. तुम्ही ऐकलो देशाचे प्रधानमंत्री भौमान्यस्थ श्री नरेंद्र मोदी हांणी कोविड-19 संबंधी देशाक उल्लेखून केल्ल्या संबोधनाचो कोंकणी अणकार.